कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव 2023 एक स्पेशल अट्रॅक्शन म्हळ्यार त्या बोटिंग झोन मस्त स्पॉन्सर्सान या एक कार्यक्रम जावपाक हेल्प केला तशीच यजमानाचे पैमा आमगेलो टसाची हाका तांणी मस्त आमकां सपोर्ट केलेलो आसा संदर्भेरी आनी आमगेले सगळे थंड आसा हांगा ह्या संदर्भेरी बोटिंगाचे चेतना एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर आसा कोडियालांत तांकां फस्ट वर्ची मुखांतर तशीच पैमामान एक इनॉग्रेशन करचे मुखांतर बोटिंग झोनाक अधिकृत चालन मेळ्ळो आसा पैमाम एक बोटिंग म्हळ्यार मस्त चंद एरिया आहे तुम्ही एसोसिएट जेल्ल्याचे आमगेलो टू कसं सांगताचे ह्या संदर्भात youthofgsb नंबर 1 इवेंट GPL 2023 का ग्रँड सक्सेस म्हणून हांव विश करता आसा तशीच आयचे आज स्टार्ट जावचे कार्यक्रम 2-3 दिसाचे ग्रँड सक्सेस जावो प्रति आमगेले समाज बांधव प्रत्येकान येवन हे कार्यक्रम यशस्वी करता म्हणून हांव नेमून घेता. धन्यवाद. आता ऑफिशियल जावन पुरो जनाना नरेश प्रभू तशीच चेतन कामत ಎದುರ ಯೋಕ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಗೆತ್ತ ಸರ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಖರ್ಚು ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನ್ ದೇಕು ಚಾಲನ್ मिळतं सर. आता ಎದುರ ಬೋಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಕೋಚಾ बोटिंग झोन अंतू बोटिंग एक्सपिरियन्स करता आसाची पैमामय आमगेलो वाटता आसाची तांगेले सगळे फॅमिली एक एन्जॉय करची तसले एक मुमेंट बोटिंग झोन अंतू मस्त गमत जाता हें एक रिवरांतूची पैमाम बोटिंग एक्सपिरियन्स एक कोणा पळयल्यार एक पण बैसूया म्हणून जाता कसं सांगता सत्य सत्य हंगा आज कंडावट रश चान्स आसता पळयतना एक सायड चेतना स्कुलाची चेडू आयल्याची ते भारी खुशी जाता आसा मुका आणि खंयचे एक स्पॉन्सराक हांव नेमू का एक स्पॉन्सर करका म्हळ्यार मन येऊ का हे सल एक होड इव्हेंट केल्यार मात्र एक स्पॉन्सर करया म्हणून जाता कसं सांगता तुम्ही स्पॉन्सरचे विषय न्हू एक्चुअली हे कार्यक्रम आयोजन करचे आसता पळय तें भारी व्हड विशय स्पॉन्सर करचे व्हड विशय न्ही एक्चुअली इतला एक कार्यक्रम नरेश मामू जेव्हा चेतन मामू कामत मागीर नरेश प्रभू मामू तुमी सरवून करता आसाची ह्या टीमाक हांव अभिनंदन करता कितले केल्यार पावना एक्चुअली तितलें चांग काम करता आसाची थँक्यू पैमाम आता मी राऊंडसाक वता आसाची पळोवया कशें जाता आमगेले बोटिंग राऊंड म्हणून सांगून या